नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक एक खाशेली कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येता आयज. तुमकां याद आसतलें आमी जेन्ना पॅन्डेमीक सुरू जालो म्हळ्यार जी महामारी आसा कोरोना व्हायरसची सुरू जावच्या पयलीं एक प्रोजेक्ट सुरू केल्लो आनी तुमी सगळ्यांनी ताका खूब खूब पसंती दिल्ली. तो म्हळ्यार मानसी 2020, मानसी 2020, द नेक्स्ट सुपर वुमन ऑफ गोवा. आणि तातूंत जायते पार्टिसिपंट्स आमकां मेळिल्ले. गोंयच्या विभिन्न भागांनी 4 कडेन आमी ऑडिशन घेतले आनी ते ऑडिशन इतले बरे जाले की आमकां गोंयचे बरे बरे टॅलंट आमच्या फुड्यान आयले. आतां जेन्ना आमी ऑडिशन घेतले ताच्या नंतर पॅन्डेमीक सुरू जालें, आमकां हें कंटिन्यू करपाक मेळोंक ना ऑन ग्रावंड. कंटिन्यू जरी करपाक मेळोंक ना जाल्यार आमचे जे मानसी आसा, ज्यो सगळे कंटेस्टंट आसा तांचे कडेन आमी आतां संवाद सादपाचो थारायला. आणि जेन्ना हे सगळे दीस जे आमी सगळे जाणांनी सोंसलेले आसा ते दीस गेल्या उपरांत आमी परत एक फावट मानसी 2020 हो जो कॉन्टेस्ट आसा तो परत एक फावट सुरू करतले. बरें, आयची कार्यावळ कित्याक खास आसा कारण जी मानसी, ज्यो कंटेस्टंट आमच्या ऑडिशना खातीर आयिल्ली तांची वळख करून घेवपा खातीर एक खाशेली कार्यावळ आमी सुरू करता, एक सिरीज सुरू करता, जातूर प्रत्येक एपिसोडान कांय मानसीज म्हळ्यार जी कंटेस्टंट आसा तांची वळख आमी तुमकां करून दितले. आयच्या ह्या कार्यावळीन सुद्दां पयले जे ऑडिशन जाले सांखळे हांगासर, सांखळेचो सेंटर आशिल्लो थंयसरसून 3 कंटेस्टंट आमच्या वांगडा आसात ज्यांच्या वांगडा आमी आज गजाली करतले. सगळ्यांत पयलीं हांव वेलकम करता पयले कंटेस्टंट ते म्हळ्यार केतकी परब गडेकर. केतकी, वेलकम टू द शो. थँक्यू सर. तशेंच आमच्या बरोबर दुसरे जे कंटेस्टंट आसा ते आसा चैत्रवी च्यारी. चैत्रवी, वेलकम टू द शो. थँक्यू. आणि आमच्या बरोबर तिसरे कंटेस्टंट आसा ते म्हळ्यार कल्पना शेटकर. कल्पना, वेलकम टू द शो. थँक्यू सर. आमी ह्या तिनाय कंटेस्टंटा वांगडा आमी गजाली करतले आणि तांच्या बद्दल जाणून घेतले. ऑडिशन जे तेंच्यांनी दिल्ले ते तुमकां पळोवपाक मेळटले जेन्ना आमी हो सिरीज म्हळ्यार मानसी 2020 हो सिरीज जेन्ना परत सुरू करतले तेन्ना. पण सध्या तरी तांची वळख करून घेवया आणि तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तांच्यांनी मानसीन येवपाचे कित्याक थारायले आणि बेजीक तांचे बद्दलच्यो गजाली. सो आय स्टार्ट विथ केतकी. हाय केतकी. हॅलो सचिन. कशें आसा? मस्त, गुड. सो ह्या पॅन्डेमिकान म्हळ्यार जी महामारी आमी आतां सगळे जाण तातूंतल्यान वता, सो ह्या महामारीन खुबशे जाण आमी घरा कडेन आशिल्लीं आनी घरा कडेन वेगवेगळे गोश्टी करपाक शिकतालीं. सो अशी नवीन खंयची गोश्ट तूं कितें शिकला बीन? येस, इनफॅक्ट बिंग अ सायकॉलॉजिस्ट म्हजे स्वताची एक संस्था आसा ज्या बायलां खातीर मानसीक जे तांकां दृश्टिकोनान प्रॉब्लेम जाता तांकां हांव सपोर्ट करता आनी ते म्हजे फावंडेशनाचें नांव वाव जावन आसा. सो ताज्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे हेल्पलायन अवेलेबल केली, थोड्यान मेंबर्सांचे नंबर्स अवेलेबल केले आनी कोणाक डिप्रेशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस येतालो तांकां आमी फोन थ्रू, ऑनलायन थ्रू आमी तांकां कावन्सिलींग फ्री प्रोवायड केलें आनी तांकां सपोर्ट केलो आनी तातूंतल्यान आमकां भरपूर प्रतिसाद बरो आयलो. आनी खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें. कांय रियलिटी चॅक्स म्हणटात तशें आमकां कळ्ळें की जग कशें आसता, अनप्रेडिक्टेबल गोश्टी जेन्ना येता तेन्ना मन आनी शरीर कशें सांबाळपाक जाय आनी नाती कशी इम्पॉर्टंट आसता ह्या टायमार ते खूब कळयलें आसा. बिकॉज फॅमिलीन दुरावो खूब आयिल्लो. सो खंय ना खंय पॅन्डेमिकान सगळीं जाणां घरा आसल्या कारणान जवळ मात्र पावली पण स्ट्रेसूय मात्र तसोच वाडलो. बरोबर, सारकें. खूब इम्पॉर्टंट गोश्ट सांगली तुवें. पूण कितें बेसिकली तूं कितें करता ऑर तुका कितें आवडटा करपाक? येस, बाय प्रोफेशन म्हणूंक गेलें जाल्यार हांव सायकॉलॉजिस्ट आसा, म्हणजे मानसशास्त्रज्ञ आसा आनी म्हजे स्वताचे कावन्सिलींग आनी ट्रेनींग सेंटर आसा. सो हांव गेलीं 11 वर्सां जालीं ह्या फिल्डान आसा आनी म्हजें सेंटर पर्वरेन बेस्ड आसा. सो हांव कावन्सिलींग घेता, डिवोर्स केसीस, कावन्सिलींग फॉर चिल्ड्रन, पेरंट्स, जाणटी म्हजे कडेन येतात. ह्या हातून पॅन्डेमिकान खूब केसी वाडल्यो. तशेंच स्वता ट्रेनींग करता, हांव खुबशे लोकांक टॉक्स दिता, म्हजे चॅनलूय आसा तातूंतल्यानूय हांव लोकां पर्यंत पावता आनी सोशल वर्कूय करता. म्हजे स्वताचें फावंडेशन आसा, प्लस गोंयाच्या चायल्ड कमिशनान आसल्या कारणान तातूंतल्यानूय कांय माध्यमांतल्यान हांव लोकांक हेल्प करता आनी अदर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज म्हजे चालूच आसता आनी ऑफकोर्स फॅमिली आनी फ्रेंड्सांकूय तितलोच टायम दिता. बरोबर. पूण एक गोश्ट तुवें सांगली की वाव फावंडेशन तुवें सुरू केल्लें. हेजो म्हणजे स्पेशल नांव वाव फावंडेशन अशें कित्याक? ताका फूल फॉर्म आसा एक्चुअली, वंडर्स ऑफ आउटस्टँडींग वुमेन अशें ताचें फूल फॉर्म आसा की जी प्रत्येक बायलान कितें तरी आउटस्टँडींग आसता ते फक्त आमी आमच्या फावंडेशना थ्रू तांकां ते जाणीव करून दिता की तांच्या मदीं आउटस्टँडींग कितें आसा. हें आमचें काम आसा, म्हणून ते वाव फावंडेशन. सो वंडर्स ऑफ आउटस्टँडींग वुमन
वाव फाउंडेशन अशें हें नाव. थँक्यू. कित्याक हांव परत तुजे कडेन येतलो, बट ताच्या पयलीं बाकीचे परत तुजे कडेन येतलो उलोवपाक हांव. बट ताच्या पयलीं हांव आमचे दुसरे कंटेस्टंट आसा ते म्हळ्यार चैत्रवी हाजे कडेन उलोवपाक सोदता. हाय चैत्रवी. हाय. चैत्रवी, तूं कितें कर गुड इवनिंग. तूं कितें करता बेसिकली? स्टुडंट ऑर खंय काम करता? हांव स्टुडंट. हांव सद्या बीकॉम ग्रॅज्युएशन करता, फायनल इयर. नारायण झांटये कॉलेजीन शिकता. ओके. आणि ह्या लॉकडावनान म्हाका दिसता खुबशे आतां अजून पर्यंत कॉलेजी तर अजून ओपन जावंक ना, म्हाका दिसता ऑनलायन क्लासीस तुमच्यो सुरू जाल्या काय ना? हय 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 चालू आसा. सो सेकंड इयर तूं काय थर्ड इयर? थर्ड इयर. ओके. म्हाका एक सांग, ह्या लॉकडावनान तूं नवीन गोश्ट कितें शिकलें? खुबश्यो गजाली शिकले, म्हणजे घरा रावन मातशें कामूय करतालें घरा रावन. आतां तें म्हूण शिकले. आनी एक तर घरा वचून कितें करतालें घरा कडेन? रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें तेंय शिकले हांव आतां. घरा कडेन रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करतालें सकाळी, तेच जालें. रिस्पॉन्सिबिलिटी शिकले म्हणजे 2 म्हयने जाले म्हाजो डॅडी एक्सपायर जालो. सो आतां सगळ्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाजेर येयला. सो सगळें शिकले तितून. सो आमी ऑडिशन घेतिल्ले समवॉट अराउंड फेब्रुवारी मार्चान. हय मार्चान. ओके. सो खूब वायट दिसलें आयकून, बट येस, तूं घरांतली रिस्पॉन्सिबिलिटी जेन्ना समजलें म्हणटा तेन्ना इतलें दिसता की तुका तुजे जी शक्त आसा ती तुजी जाणून येता की हाव स्ट्रॉंग यू आर, आनी हाव यू हॅव हेल्प युअर फॅमिली ऑल्सो, हे तुज्या उतरां वयल्यान तरी जाणून येता. अँड ओके, बट काय प्रश्न म्हाजे तुज्या खातीर आसा. सो ह्या वेळार तूं कशें पळयता लायफ एट दीस पॉयंट ऑफ टायम? आतां एक तर म्हणजे आमी तिगाच घरान बायलात मनशां आसा. आमच्या घरांत मेल कोण ना, डॅडी एकटोच आसलो. सो मम्मी, हांव आनी भयण आसता. सो अशें जाता की बायलां मनशां घरान एकटी उरता तेन्ना अशें हें जाता न्हू, एक दादलो मनीस घरान जायच पडटा. तूं जे कितें सांगता ती गजाल खरेंच तुज्या काळजांतल्यान ही गजाल येता. बट एक गोश्ट म्हाका दिसता, तूं तितलेंच स्ट्रॉंग आसा, आनी जे चले आसा किंवा दादले आसा आनी आमची सोसायटी ज्या तरेन तांची मेंटलिटी जी आसा, ज्या तरेन पळयतात खंयच्याय मनशा कडेन, ते सगळे तोडून तूं स्वता एक नवीन लायफ सुरू करतलें इतलें तरी म्हाका दिसता. बिकॉज इतले स्ट्रॉंगली फुडें येवन, खंयचे कंटेस्टंट म्हणून फुडें येवन, तशेंच ह्या वेळार एका चॅनलाचेर ह्यो सगळ्यो गोश्टी सांगप इज तितलेच करेज लागता, बिलीव मी. अँड आय थिंक यू आर अ स्ट्रॉंग वुमन रायट नाव, स्ट्रॉंग लेडी म्हाज्या फुड्यान जे बसला. अँड तितलेच तूं म्हटलें तशें की सांबाळप घराक किंवा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तितलेच रिस्पॉन्सिबिलिटीन फुडें तूं वावुरतलें इतलें तरी नक्की आसा. चित्रवी, खूब गजाली तुज्या कडेन आनीक करपाक जाय, थोड्यो न्ही, खूबच आनीक गजाली करपाक जाय. परत तुजे कडेन येता. आमचे तिसरे कंटेस्टंट आसा ते म्हळ्यार कल्पना. हाय कल्पना. कल्पना, म्हाका तुज्या बद्दल सांग. म्हाका कितें करता, कितें हॉबीज ऑर तुजें प्रोफेशन कितें आसा? प्रोफेशन हांव आतां डेंटल असिस्टंट जॉयंट आसा. आनी लॉकडावनान एक बरी गजाल म्हटल्यार म्हाका गव्हर्मेंट हेतून हॉस्पिटलान जॉब मेळ्ळो एज अ डेंटल असिस्टंट म्हणून. एप्लाय केलेलो पयलीं हांवें, फाटल्या लॉकडावनान म्हाका. सो तो एक बरो न्यूज म्हाका जे खातीर जालें, कित्याक एक तर वॉरियर म्हणूनय जालें हांव हॉस्पिटलान. म्हाका हरची पयलींच्यान हांव, सो एक बरें दिसता की लोकांक हेल्प करता न्ही. हॉबी म्हटल्यार म्हजी पयलींच्यान क्राफ्ट. सो आतां लॉकडावनान म्हाका कशें जालें, टायम म्हजो हांवें वेस्ट करूंक ना कसोच, कित्याक जे पयलींचे जितले म्हज्या मायंडान आशिल्ले पळय ते रियूज केले हांवें. म्हणजे पेंटींग म्हण आनी कितें करपाचें. आनी आतां कितें केलां न्यू म्हटल्यार बिझनस टायपूय केला हांवें. हांव कशें कामाक वचूनय बी घरा कडेन सायड बिझनसूय करता. म्हणजे कशें लोकांचे कपडे शिवपाचे, परत क्राफ्ट वर्क कितें करपाचो, एज अ ब्युटिशियन म्हणून आसा. सो हांव म्हाजो जाता तितलो टायम हे करिना, वेस्ट करिना. कल्पना, तूं खंय रावता? सांखळे हावसिंग बोर्ड. सांखळे. सो एक गोश्ट म्हाका नक्की दिश्टी पडटा हांगासर, म्हाजो पयलो एपिसोड आनी इतलो सुंदर जावपाचो आसा कारण 3 म्हाज्या फुड्यान 3 अशे कंटेस्टंट आसा सद्याक, आनी तिगांचे व्ह्यूज जर आयकत म्हाका नक्की तुमी सुद्दां तितलेच खूश जातले.
अँड आमचे गोयचे फ्युचर आमच्या फुड्यान आसा. अँड हे कंटेस्टंट किंवा हे मानसी जो प्रोजेक्ट आसा जो एक 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 आमी म्हणटा की सर्च आसा जातूर द नेक्स्ट सुपर वुमन ऑफ गोवा ती खूप टफ जावपाची आसा. बट रायट नाव सध्या हे सगळे सायडीक धरून जर हांव पळयत जाल्यार तिगांचे व्ह्यूज जर आयकत तांच्यो गजाली आयकत जाल्यार खऱ्यांनीच एक वेगळ्या पावड्या वयली एक सर्त आमकां पळोवपाक मेळटली. आय विल कम बॅक टू केतकी. केतकी, वाय मानसी? मानसीन जेन्ना तूं रेजिस्टर केले और मानसीन जेन्ना तुवें ऑडिशन दिले पयलीं कशें दिसतालें तुका आनी कितें आशिल्लें तकलेन तुज्या? मानसी, बिकॉज आय थिंक वन ऑफ द युनिक प्लॅटफॉर्म्स आमकां मेळ्ळो. हांव नॉर्मली खुबशे केल्ले आसा, टॉक्स केल्ले आसा आनी खुबशे लोकांक एड्रेसूय केल्ले आसा. बट थ्रू मानसी आय वॉन्टेड टू रीच आउट टू एवरी पर्सन इन गोवा, म्हणजे जितली बायलां आसा, चलयो आसा. बिकॉज आय वॉन्ट टू मेक एवरी विमेन, एवरी गर्ल रियलायज दे हॅव सुपर पावर्स इन देर. आणि ती पावर रियलायज करपाची प्रत्येक चलयेक आनी बायलेक गरज आसा. आणि इवन जेन्ना हांवें वाव फावंडेशन स्टार्ट केलें, म्हजो होच माध्यम आशिल्लो की प्रत्येक बायलांक, बिकॉज रायट नाव म्हज्या फावंडेशनान आसात ती वेगवेगळी तरेची बायलां आसात आनी जी शिकता, थोडी घरान आशिल्ली कितली वर्सां ती आतां सोशल वर्क करपाक आयल्या. सो तातूंतल्यान सुद्दां खुबश्या बायलांक जाणीव जालें की एक्चुअली तांच्या मदीं कितें पावर आसा, तांकां कोणाचेर डिपेंड रावपाची गरज ना. आनी ह्या खातीर म्हाका मानसीन येवपाक जाय, बिकॉज मानसी इज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म आय फील विच विल हेल्प मी टू मेक एवरी गर्ल एंड अ वुमन रियलायज की वॉट सुपर पावर्स दे हॅव. एज यू रायटली सेड न्ही की सुपर वुमन जे फायनली आसतले ते मानसी आसतले. सो म्हाका त्या सुपर वुमनाक रियलायज करून दिवपाक जाय, ह्या सुपर वुमनांतल्यान, दॅट इज मी एज अ सुपर वुमन वॉन्ट्स टू मेक अदर सुपर वुमन्स रियलायज दॅट ट्रू सुपर पावर्स. म्हणून मानसी. क्या बात आहे. अँड देन यू गेव द ऑडिशन. कशें आशिल्लें ऑडिशन? कितें दिसलें? म्हाका फूल सांगिना जाल्यार चड बरें जातलें, बिकॉज आजुनूय शो टेलिकास्ट जावपाचो आसा. बट कितें दिसलें तुका ऑडिशना उपरांत किंवा ऑडिशन जाल्या नंतर? जेन्ना ऑडिशनाक आयलें, ऑफकोर्स आय वॉज व्हेरी एक्सायटेड. नॅचरली म्हाका स्टेज फियर आतां उरून आवडलो. सो म्हाका एक्चुअली स्टेजीर वचपाक खूब आवडटा. सो आय लायक टू बी ऑन स्टेज. सो जेन्ना हांव जालें थंय गेलें, ते कंटेस्टंट्स आशिल्ले, तुमची प्रुडंटची टीम आशिल्ली, अँड द हॉस्पिटॅलिटी बाय प्रुडंट टीम वॉज सो एक्सलंट. इवन द जजीस पॅनल जे आशिल्ले न्ही, इतले कम्फर्टेबल करून तांच्यांनी सगळे पार्टिसिपंट्सांक दिले आनी लवली. इवन जी आतां दोन आमचे बरोबर आयज आसात बायलां ती, तांचे बरोबर हांव आशिल्लें. आणि प्रत्येक पार्टिसिपंटान सुद्धा कॉम्पिटेटिव्ह फील दाखवना, प्रत्येकान एकामेकांक सपोर्ट दिलो. थोडी भियेताली, थोडी नवीन आशिल्ली. सो प्रत्येकांचो सपोर्ट त्या टायमार प्रोवायड केलो न्ही एकामेकांक, आनी मोटिवेशन दिले, बूस्ट केले. इनफॅक्ट यू ऑल्सो सपोर्टेड एवरीबडी सो वेल की आय थिंक ते ऑडिशन सुपर्ब गेले अँड वी वर इगरली वेटिंग फॉर द रिझल्ट. बट ड्यू टू लॉकडाऊन मातशे ते पुढे गेले. बट yes, of course, the surprise was the best then after that. But auditions, I must tell you, was amazing. Well organized, well maintained, and well सगळे synchronizing बरे आशिल्ले. So hats off to your prudent team. थँक यू केतकी, थँक यू व्हेरी मच. चित्रवे, म्हाका सांग, तुजे ऑडिशना पयलीं तुज्या मनान कितें आशिल्लें? वाय यू म्हणजे चोज टू गो फॉर मानसी ऑडिशन अँड कशें जालें ऑडिशना पयलींचें? म्हाका पयली गजाल सांग की कितें आशिल्लें तकलेन तुज्या? म्हाका जेन्ना मानसीचें कळ्ळें, हांवें जस्ट ट्राय करया म्हटलें. ट्राय म्हणजे म्हाका करपाचें आसलें, बिकॉज हांवें पयलीं पेजंट्स ट्राय केला, ते म्हाका तितले आवडूंक ना. तुमचें जेन्ना हांवें ऑडिशन केलें, तुमचें सारकें ऑडिशनूच इतलें बेस्ट आहलें की हांव आतां चिंतता की तुमचें जेन्ना पेजंट जातलें ते कितले बरें आसतलें. म्हणजे वेल मेंटेन, बरें सगळें सारकें आसलें. म्हणजे इतले बरें हांव प्लॅटफॉर्मार केन्ना वचूंक ना. सो म्हाका दिसता म्हाजो टॅलंट शो करपाक म्हाका बरो प्लॅटफॉर्म गावलो. कितकी ह्या लॉकडावनाच्या टायमार, एज तुवें सांगलें की तूं खुबशे जाणां कावन्सिलींग बीन करता, सो ह्या लॉकडावनाच्या टायमार म्हाका दिसता आख्ख्या ह्या गोंयान जायत्या जाणांक खूब इफेक्ट जालो. आमी म्हणटा की फायनान्शियली सुद्धा फॅमिलीन सुद्धा खूब प्रॉब्लेम जाले अँड दॅट लिड्स टू अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम. सो ह्या टायमार तूं कशें कितें पळयलें लोकांक, कशें कितें हँडल केलें? येस, ऑफकोर्स ह्या लॉकडावनान खूब केसी वाडल्यो. बिकॉज सुरवातीक तर पयलीं कळ्ळेना. फायनान्शियल क्रंच जसो मागीर फुडें फुडें तांकां बॉदर जावपाक लागलो, तो फायनान्शियल क्रंच खातीर तांकां मेंटली स्ट्रेस येवपाक लागलो. मागीर इवन कोविडाचें इतलें चल्लेलें सगळे कडेन की ते न्यूज दीसभर आयकून किंवा व्हॉट्सअपार तांचे फॉरवर्ड्स पळोवन लोकांक दिसपाक लागले की ते सिम्पटम्स म्हाका जाता काय. आनी त्या भयानूच लोक एन्झायटी आनी पॅनीक अटॅक केसीस वाडल्यो. म्हणजे सडनली कोण न्हावपाक वता जाल्यार ताका भंय दिसप की आपल्या ब्रिदींग बंद जालें काय आनी कितें.
सो अशें आनी वयल्यान स्पेशली ऑनलायन वचून ते वाचप, गुगल आसा जो आमचो डॉक्टर आसा पयलो ताजे कडेन वचप आनी ते वाचप की तांकां ते सिम्पटम्स स्वताक जाता अशें दिसतालें एंड देन इट स्टार्टेड बॉदरिंग देम सो मच की म्हाका केसी वाडपाक लागल्यो. बट हांव म्हाका जाता तितलें तांकां समजोवन तातूंतल्यान तांकां समजोवन खुबशे लोकांक त्या एन्झायटी पॅनिक अटॅक्सांतल्यान भायर काडलें. मेड देम अंडरस्टँड की तांच्यांनी तो रेजिलियन्स बिल्डअप करपाक जाय, ती शक्ती बिल्डअप करपाक जाय की जर भायर कसलेंय सिच्युएशन आयलें जाल्यार आंतरीक जी शक्ती आसता भितरली जी आमच्या सबकॉन्शियसान आसता ती आमी स्ट्रॉंग करपाक जाय, ती आमी फेस करपाक आपल्याकूच न्ही तर आपल्या अवभोवतीच्या मनशांक, आपल्या फॅमिलीक, आपल्या फ्रेंड्सांक, आपल्या कलिग्सांक ती हिंमत दिवपाक जाय. जाल्यारूच फुडली सिच्युएशन बरे भशेन हँडल जातली. एक्झॅक्टली. म्हाका दिसता खूब बरी मॅसेज तुवें दिल्ली आसा हांगासर अँड जे आमचे व्ह्युअर्स आसा तांकां खरेंच खूब पसंद जाली आसतली. अँड आय नो तूं जेन्ना टॉक्स दितात किंवा तूं जेन्ना कावन्सिलिंगाक वता किंवा स्टेजीर जेन्ना आसता तेन्ना लोक तुका कशें आयकता ते बीन पळयल्लें आसा. मुवींग टू चित्रवी. चित्रवी, एक क्वेश्चन तुज्या खातीर आशिल्लो जो विचारपाचो आशिल्लो. तुवें कितें प्रेजेंट केल्लें अँड लायक जालें जजीसांक, तुका कितें दिसता? हांवें प्रेजेंट केल्ले एक मोनोलॉग प्रेजेंट केल्लो जो आसलो आवय आनी हेचो, म्हणजे आवय आपले चेडो आसा जो आर्मीन आसता तेका खूब मिस करता असो हांवें प्रेजेंट केल्लो. सो म्हाका दिसता लायक जाला बिकॉज म्हाका सगळे जजीस बरे कमेंट्स रावले. सो म्हाका दिसता म्हाजो परफॉर्मन्स सगळो तेंकां लायक जाला कसो. तुजो आवडटो जज खंयचो आशिल्लो? सगळेच जजीस बरे असले, म्हणजे सगळे जे ऑर्गनायझर तुमचे सगळेच बरे असले, म्हणजे डोंट तुम्ही वरी. मॅनर, डिसिप्लिन सगळे तुमचे बरे असले. बट भिवू नाका, अजूनपर्यंत टॉप 20 काडिल्ले ना. रिझल्ट अजूनपर्यंत आउट जावना, सो खूप चान्सेस आसा तुका. ओके. एक्सायटेड आसा आमी रिझल्ट. म्हाका सांग, इन फ्युचर तुका तुजे स्वप्न कितें आसा? कितें करपाक जाय तुका इन फ्युचर? म्हाका आतां फुडें आनीकूय फुडें शिकपाचें आसा. म्हाका शिकून म्हाका प्रोफेसराच्या कामाक अशें लागपाची अशी इच्छा आसा. प्रोफेसर जावपाक हांवूय जाय? कितें शिकतलें आनी दुसऱ्याकूय शिकोवंक हय, बिकॉज हांवूय नायस. शिकतलें तेंचे कडल्यान शिकता शिकता अशें आसता. क्या बात आहे. एक गोष्ट म्हाका खरेंच बरी दिसता की ह्या पॅनलाचेर जितले लोक आसात ते एक गोष्ट सारकी कॉमन आसा की शिकप हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. हाजी जाणीव तुमकां सगळ्यांक आसा आनी तिगूय जाण तुमी उलयतना एक तर दुसऱ्यांक शिकोवपाचे आनी त्या माध्यमांतल्यान आपूण कितें शिकोवन घेवपाचें ही गजाल खऱ्यांनीच खूब बरी आसा. आनी जेन्ना तुजे कडलें ज्ञान तूं दुसऱ्यांक सांगीत रावता न्ही तेन्ना खऱ्यांनीच तुज्या ज्ञानान आनीक भर पडटा. हें लक्षांत दवरात, ट्राय करात. तुमचे कडेन जर कितें वाचलेलें आसा, कितें आसा जाल्यार ते दुसऱ्यां कडेन पास ऑन करपाचो प्रयत्न करा. तुका सुद्दां 4 गोश्टी शिकपाक मेळटा आनी हेच ह्या तिगांयनी आमकां सांगिल्लें आसा. सो एक प्रश्न म्हाका आतां, हे जाल्यार आमच्यो सगळ्यो गोश्टी तुमच्या लायफा बद्दल, एक हॉबीज जे आसा ताजे बद्दल उलयतले आमी. बट एक गोश्ट म्हाका तुमकां तिगांकूय विचारपाक जाय. आफ्टर हो जो पॅन्डेमीक सोंपल्या उपरांत जश्यो जश्यो गोश्टी नॉर्मल जातल्यो, नॉर्मल जाल्या उपरांत सगळ्यान पयली गोश्ट जी तुमकां करपाक जाय ती खंयची आसतली? सो आय स्टार्ट विथ केतकी. तुका कितें करपाक जाय आफ्टर दीस लॉकडावन? आय एम मिसिंग माय गॅदरिंग्स, म्हणजे टॉक्स आसताले पळय लार्जर क्राउडाक ते जायनात. सो ते वेबिनार थ्रू जाता आनी आय लव मीटिंग पीपल अँड इंटरॅक्टिंग पीपल. सो हांव सगळ्यान पयली ते चड करतलें. म्हणजे हांवची मिटिंग्सूय ऑनलायन जातात, ऑफलायन जायनात. सो आय एम मिसिंग देम पर्सनली. सो तो 1-to-1 कनेक्ट आसता पळय तो स्क्रिनार चड येना, तो खऱ्यांनीच येता. सो आय एम मिसिंग दॅट खरो कनेक्ट. तो हांव प्रयत्न करतलें चड करपाक पॅन्डेमीक नंतर. क्या बात. चित्रवी? हांव हे सोंपले काय पयलीं कॉलेजीन वयतलें. हे म्हाका खूब आवडलें. जेन्ना कॉलेज चालू आसतालें पळय तेन्ना सगळे जाण बंक मारपाक सोदताले आनी आयज जेन्ना इतले म्हयने कॉलेज चालू ना त्या टायमार तुमकां सगळ्यांक कॉलेजीची कशी याद येता? घरा बसून सामको वाज येयल्लो आसा. त्या खातीरची कॉलेजीन वयतालीं तेन्ना आमी फ्रेंड्स, टिचर्स वांगडा एन्जॉय करतालीं. सो ती खूब मिस करता घरा रावून. सो कॉलेजीन तूं वयतलें, बट कॉलेजीन वचप हे सगळ्यान पयली एक गोश्ट जी तुका करपाक जाय काय आनीक कितें आसा ते तुका मनान आसा की बाबा ही गोश्ट आपूण करतलेच म्हणून? पयलीं म्हणजे म्हाका वाऱ्यार भोंवपाक जाय. घरान बसून सामको कंटाळो येयल्लो आसा. नक्की नक्की नक्की. अँड जेन्ना लॉकडावन सोंपतलें तेन्ना आमी मानसी सुद्दां परत सुरू करया आनी त्या टायमार तुका भोंवपाक सुद्दां मेळटलें. कमिंग टू नेक्स्ट कंटेस्टंट, कल्पना, तुका कितें करपाक जाय आफ्टर दीस लॉकडावन? सगळ्यात पयलीं फॅमिली गेट टुगेदर
पिकनीक. कित्याक सांग फॅमिलीक मेळ्यार खूब तेंप जालो आसा, सगळी फॅमिली गेट टुगेदर जावंक ना. समज सुद्दां अशी जाल्ली आसा की दोग जाणांची, तर तेका लागून बरोबर. पयलीं सगळ्या फॅमिलीक गेट टुगेदर करून एक पिकनीक करपाक जाय. तर ते एक मिस करला खूब सामकें. सगळ्यांचे वॉटरफॉल. सगळ्यांचे प्लॅन फिक्स आसा. आमचे बरे, आमी अजुनूय भोंवत आसा, आमकां भोंवचेच पडटा. बट कितकी म्हाका सांग, तुज्यो हॉबीज नॉर्मली कितें आसा? म्हणजे तुका फक्त ल्हानपणा पासून तुका टॉक्स दिवपाक आवडटाले? बिकॉज आय नो, हांव तुका खूब ल्हान आसतनाच्यान वळखता, तूं क्रिकेटूय खेळटाले. येस. सारकें न्ही? हय हांव So- क्रिकेट खेळटालें, हांव कबड्डी खेळटालें. म्हाका याद आसा हांव जेन्ना कबड्डी खेळटालें म्हाका म्हणटाले तूं आनी कबड्डी, बिकॉज आय वॉज व्हेरी थिनी अँड स्किनी, सो तूं आनी कबड्डी, बट आय वॉज व्हेरी स्ट्रॉंग. हांव व्हडल्यांक उडयल्लें आसा. सो क्रिकेटूय खेळा, कबड्डी खेळा, बाकीचे कोकरियल ऍक्टिव्हिटीजूय केला. आनी म्हाका एक्चुअली हायर सेकंडरी पासून आवड निर्माण जाली सोशल वर्काची. हांव खुबश्या क्लब्सान आसलें. सल्यूट केतकी तुका, कारण खूप बऱ्यापैकी तुवें उलोवच्यान ज्यो गोश्टी सांगल्या, त्यो म्हाका दिसता व्ह्युअर्स आसा तांचे तकलेनूय गेल्या आसतल्यो, अँड तुजी जी जिद्द आसा ताका सुद्दां आमी सल्यूट करता. थँक्यू सो मच. चित्रवी, तुजी हॉबीज कितें आसा? माझी हॉबीज अशीच एज केतकीन मॅडम सांगला, म्हाका खूब क्राफ्ट करपाक खूब आवडटा. हांव घरा बसून तेच करतालें, कितें कितें क्राफ्ट. जावं ती इयरिंग्स करतालें, क्विलिंग्स म्हणटा पळय तिजी, तेच चालूच आसतालें म्हज्या घरा कडेन आतां. सो यू हॅव आनी बिझनस बीन तसो कितें आसा क्विलिंग्साचो? इयरिंग्स बीन करपाक? बिझनस ना, बट कोणी सांगल्यार करून दितालें हांव तशें. म्हाका दिसता आमचे जे फायनल जातली तेन्ना तूच येवन बरें डिझायन केल्यार चड बरें जातलें. सो वी हॅव वन डिझायनर सुद्दां आमच्या मदीं, जे आमच्या फायनलीक आमकां बरे इयरिंग्स करून दितले. सो थँक्यू व्हेरी मच चित्रवी. तुज्या लायफांतली सुपर वुमन जर तुका सांगचें जालें जाल्यार कोण आसा तुज्या लायफान? माय फर्स्ट सुपर वुमन इज माय मम, माझी मम्मा. I've seen her struggling. Of course, every woman goes through a lot of things. आणि तिने जशें आमकां स्ट्रॉंग इंडिपेंडंट केलें, यु नो, 2 daughters, म्हाका व्हडली भयणूय आसा. सो लायक 2 स्ट्रॉंग पिलर्स ऑफ हर्स. आणि ती सदांच म्हणटाली, यु नो, यू ग्रो हाय, करियरान कितें तरी करून दाखयात. आणि सगळे ऑब्स्टेकल्स, बॅरियर्स पार करून आयज आमी दोगांय बऱ्या प्रोफेशनार आसा, हांव आनी म्हजी भयण. सो म्हाका अजून पर्यंत सपोर्ट करपी, इन्स्पिरेशन दिवपी फर्स्ट सुपर वुमन इज माय मदर. अँड ऑफकोर्स सेकंड सुपर वुमन इज माय सिस्टर. शी इज ऑलवेज अ रोल मॉडेल, बिकॉज म्हजी व्हडली भयण सामकी हुशार, इंटलेक्च्युअल. सो ताका पळोवन म्हाका शिकपाची, करियराचेर फोकस करपाची सदांच इन्स्पिरेशन ताजे कडल्यान मेळटाली. जेन्ना जेन्ना मातशें अभ्यास बी करनाशिल्लें, मस्ती करतालें ल्हान आसतना, म्हजो कान पिळपी म्हजी भयण आशिल्ली. सो शी वॉज लायक माय सेकंड मदर. अँड टील डेट आमचें बॉन्ड तशें आसा की आमी दोगांय एकामेकांक खूब क्लोज आसा, आनी वी टीच ईच अदर लॉट ऑफ थिंग्स. सो दीज आर 2 सुपर वुमन्स ऑफ माय लायफ हू आर मेजरली मेड चेंज इन माय लायफ. आणि हांव सदांच इवन माझ्या बाकीच्या इंटरव्यूजांनी सांगिल्लें आसा की हांव सायकॉलॉजी ह्या फिल्डान पावलें फक्त म्हज्या मम्मा खातीर. माय मम इज नॉट हायली एज्युकेटेड लेडी, बट तिने तिका वाचनाची आवड, आनी तातूंतल्यान तिणें मानसशास्त्रज्ञ हे आर्टिकल वाचलो. आणि 1999 जेन्ना हांव 10वेन आशिल्लें तेन्ना म्हाका तिणें तो आर्टिकल दिलो. आनी थंयच्यान म्हाका सायकॉलॉजी हो इंट्रोड्यूस जालो. तेन्ना इंटरनेट, मोबायल हे कांयच नाशिल्लें, फक्त पुस्तकां थ्रू आमकां तें कळटालें. आनी थंयच्यान तो म्हाका इंट्रोड्यूस जालो. आनी थँकफुली टुडे हियर आय एम. So I always owe my success of my career to my mother. So hats off to these superwomen, especially of my life. सारकें, एकदम सारकी गजाल तुवें सांगली. जे आपल्या लायफान सगळ्यात पयली गोष्ट जी आपल्याक शिकयता ती म्हळ्यार आपली आवय. आमकां बऱ्याचे वायटाचे सगळें ज्ञान दिता. आमकां फुडें कितें करपाक जाय, कितें करपाक जायना हाजें सुद्दां बऱ्यापैकी ज्ञान जें आमकां दिता ती म्हळ्यार आपली आवय. आनी तीच प्रत्येकाच्या लायफान एक सुपर वुमन आपली आवय हे आसतात. तरी सुद्दां हांव नेक्स्ट क्वेश्चन चित्रवी तुका विचारपाक सोदता, तुज्या लायफांतली सुपर वुमन कोण आसा? माझ्या लायफांतली सुपर वुमन माझी मम्माच आसा. तर मम्मी आमकां सदांच म्हणटा की आमकां शिकपाचो चान्स मेळोंक ना, की तुमकां जाय तितलें तुमी शिकपाचें आहा, तुमकां कितें तें शिका म्हणटा. केन्नाच आमकां कमी करूंक ना कसलीच. ती म्हाज्या लायफांतली सुपर वुमन मम्माच आसा. क्या बात आहे. हे आमचे कंटेस्टंट, हांव कंटेस्टंट म्हणूंक सोदिना, बट द नेक्स्ट सुपर वुमन ऑफ गोवा. कारण रिझल्ट अजून पर्यंत तरी टॉप 20 जावंक ना. बट म्हाका तरी दिसता आयज जेन्ना हांव गजाली करता हे आमचे गोंयचे नेक्स्ट सुपर वुमन्स जे आसा तांचे कडेन, तेन्ना खऱ्यांनीच
खूब बरें दिसता की एक असो प्रोजेक्ट आमी घेवन येयला. म्हाका खरेंच सांगपाक बरें दिसता की तांचे विचार जे आसा ते समाज बदलपाचे विचार आसा. एक एकदां कितें जाता ना, आमी समाज जो आसा त्या समाजान वावुरपाचो प्रयत्न करता आनी त्या समाजान आमी एक मिक्स जावन आपली लायफ काडपाचो प्रयत्न करता. बट नो, आयज हो जो मानसी कॉन्टेस्ट आसा तातूंत अशी कांय कंटेस्टंट आसा जांच्यांनी जे आतां आमी तिगूय जाण पळयता, एक समाजान जे कितें बॅरियर्स आसा ते तोडून एक नवीन समाज उबारपाची तांचे कडेन तांक आसा, हे आमकां सारकें आयच्या ह्या गजालींतल्यान दिश्टी पडटा. हे फक्त झलक आसा, हो ट्रेलर आसा. तुम्ही ऑडिशन तितलेच एन्जॉय करतले एंड देन टॉप 20 आणि फायनल सुद्धा तुमच्या मुखार आम्ही घेऊन येतले. काय कळाव लागलो आणि कितलो कळाव लागतलो हे खऱ्यांनीच म्हाका किंवा आमचे कंटेस्टंट किंवा आमच्या हे लोकांक सुद्धा खबर आसचेना, कारण ज्या स्थितीन आयज आमी आमचे गोय हे भारत पुराय विश्व वता त्या स्थितीन कोणूच फाल्यां कितें जातले किंवा ह्या पॅन्डेमिक केन्ना सोंपतलो हे सांगू शकना. बट तरी सुद्धा पॉझिटिव्ह रावून आमी ह्या समाजाकडे आमी आमच्या लायफाकडे पळोवपाची भरपूर गरज आसा. जाता तितले पॉझिटिव्ह विचार करची गरज आसा. नेगेटिव्हिटी मातशी पयसूच दवरा. आणि आयचे हे सगळे ऐकल्या उपरांत म्हाका तरी एक नवो धीर आयला की आमी जे कितें फुडें आमच्या मदीं ह्या कंटेस्टंट म्हणजे किंवा ह्या कॉन्टेस्टंट जातले मानसीन, ते खऱ्यांनीच खूब बरे आसतले आणि आमकां एक नवीन देख दिवपी आसतले, इतले मात्र नक्की. तुम्ही जे कंटेस्टंट आसा तुम्ही आयले आणि आमच्या वांगडा आयज हांगासर ज्यो गजाली केल्यो त्या खातीर देव बरें करूं. लास्टाक वयता आसतना आमकां कल्पना कडेन संवाद साधपाक मेळूना, कारण ताच्या रेंजी खातीर कितें प्रॉब्लम जालो अँड सध्या तरी ताचे कडेन उलोवंक गावना. बट येस, थँक्यू कल्पना, तुका सुद्धा देव बरें करूं. तूं आयोन आमकां इतल्यो बऱ्यो गजाली सांगल्यो आनी हेट्स ऑफ टू यू, कारण तूं कोविड वॉरियर म्हणून काम करता. ह्या टायमार आमकां जी गरज आसा ते तूं काम करता. थँक्यू केतकी, थँक्यू व्हेरी मच. तुझे विचार, तुजी उलोवपाची पद्दत, तुजी उलोवपाची स्टायल जी आसा ती खऱ्यांनीच खूप लोकांक आवडटा, तशेंच आमकांय बीन आवडटा. आणि मानसी ऑडिशनाक तर नक्की खूप कितें तरी आमकां पळोवपाक मेळटलें. एंड चित्रवी, एक गोष्ट खरेंच, तूं पहिली गोष्ट जी तुवें सांगली की रिस्पॉन्सिबिलिटीची, आणि आयज जेन्ना तुजे कडेन उलयता तेन्ना खऱ्यांनीच दिसता की तुका चड टायम ना रिस्पॉन्सिबिलिटी हँडल करून फुडें सरपाक, कारण तुवें ऑलरेडी त्या मानसीक स्थितीन तूं आयला आणि तूं पुराय जग जिखपाच्या तयारीन आसा, हें नक्की. अँड थँक्यू व्हेरी मच, तूं म्हाजे कडेन उलयले टायम घालून त्या खातीर. आणि जर कितें हेल्प जाय, कितें मदत जाय जाल्यार आमी आसाच. आमची पुराय टीम, नॉट हांव प्रुडंटाची म्हणिना, हांव सध्या मानसीची टीम म्हणटा, आणि ह्या मानसीची टीमीन आमी सगळे जाण येता. केतकी, हांव किंवा जे सगळे कंटेस्टंट येता ते सुद्धा तुज्या वांगडा आमी जाय तेन्ना मदतीक आसतले. आणि तूं आयले तुमी सगळीं जाण आणि उलयली त्या खातीर देव बरें करूं. फुडलो एपिसोड घेवन परत एक फावट तुमच्या मुखार येतले आमी, आनी कंटेस्टंट जे मानसी 2020 जॉईन जाल्ले. तोपर्यंत पळयत रावात प्रुडंट. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.